बागीवन पावलून गालिस्कारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. आदी जुदेवांचे शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो, तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरना तितले हुर्बेन हांव बरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बाराबोरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन जाणें म्हाका विंचून काडला आनी आपले कुरपे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगटचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची वळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं 2 दूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक वचनासतना अरेबीक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसल्याक गेलो आनी ताचे सोरशें 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच 2 दूत म्हाका मेळोंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवाचे हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेवान आसलोल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकलोलें तें इतलेंच. आदीं आमकां धुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो, तोच भावार्थ आतां परगट्टा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाकाणटाली. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयस जावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. सबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सांद्या सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापांचीं. तांचे खातीर तुका दिन वाजता. सबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्ती आकारतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोट्टालय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली. म्हजें प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. सबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. देवाचें उतर आयकता आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाच्या एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याची उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराचे राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणी म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडोंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपालून सोम्यान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचो लागचो तो कान घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमच्या घरांत कसलोय समारंभ आसा जाल्यार आमकां कितलेच पावटी हांगा थंय धांवूंक पडटा तें आमी जाणव. पूण समजुया कोण येवन आमकां म्हणटा, धांवची गरज ना, फकत बस आनी तुज्या सोयऱ्यां लागीं उलय आनी तांकां वेळ दी. जेवणा खाणाचो कारबार मागीर पळय. दुबावा विरेत हें सगल्यांक पिशेपण कशें. सोयरीं आयलीं पूण जेवण तयार ना जाल्यार तुका लज जातली. तशेंच कितें मारता सवय जालें. मारयेन आपणा चडशी बसून आयकोवप अदीक म्हत्वाचें म्हूण जेजू कळीत करता. तिणें बरो तो वांटो विंचून काडला. जेजूक दोगांय मारता तशीच मारिया ताचें आयकूंक जाय आसलोलीं. जेवणाचो 1-2 प्रात रांदल्यार पुरो आसलें, ताचें आयकप अदीक गरजेचें. तो आसिसीचो सांत फ्रांसीस आपलें जिवीत खोशेन आनी मोजेन जियेतालो. स्पोलेटो आनी आसिसीक तो दुयेंत आसतना ताका जेजूची दिसणी आयली. जेजूचें उतर आयकून ताणें आपलें जिवीत नितायेर हाडूंक येवजिलें. रोमांक भेट करूंक गेलोलो थंय तांणी जायती गरीबसाण पळयली आनी गरिबांच्या मोगान पडोन तांची सेवा करूंक लागलो. आपलें सगलें ताणें विकलें आनी गरिबांक आदार केलो. तशेंच कपेलां आनी इगोर्जो सारक्यो करूंक आदार करतालो. ताचे इश्ट आनी दुसरो लोक सगळो ताका पिसो म्हणटाले. पूण देवाच्या उल्याक ताणें जाप दिली आनी गरीब धाकट्यांची सेवा केली. आपल्या बाराबोरच्याक घेवन ताणें फ्रांसिस्कान ही ऑर्ड 1210 ह्या वर्सा सुरू केली. बाबा मोगाडा आसिसीच्या सांत फ्रांसिस्का भाशेन तुज्या पुताच्या मोगान आमची काळजां लासून ताचें आयकूंक आमकां कुडपेन बोर.